There was nomination filed today, sir. जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा अध्यक्षाच्या इलेक्शन आज नॉमिनेशन जरी आशिल्लें 10 ते 11:15 पर्यंत नॉमिनेशन भरपाचें आशिल्लें आनी ते प्रमाणे एक नॉमिनेशन आज भरले गेले आसा ते शंकर चोडणकर हांणी हें नॉमिनेशन भरलां प्रपोज बाय संदीप बांदोडकर. सो नॉमिनेशन एकूच आयिल्लें आसा आनी इलेक्शन आशिल्लें 2 तारखेक म्हणजे 2 सप्टेंबराक इलेक्शन आसा. सो त्या दिसा एक्चुअली ऑफिशियली डिक्लेअर केलो वतलो अध्यक्ष ऑफ जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा एकूच आयिल्ले कारणान ही इज द ओनली कॅन्डिडेट. सो ही विल बी अनअपोज डिक्लेअर्ड ऑन 2 सप्टेंबर. टायमिंग फॉर नॉमिनेशन वॉज 10 to 11:45. 11:45. त्याच्यामध्ये एकूच नॉमिनेशन आयिल्लें आनी कोणाचें. सो इलेक्शन ऑफिशियली इट विल बी डिक्लेअर्ड ऑन 2 सप्टेंबर. This was basically because somebody had earlier resigned. बेसिकली आता कशें जाल्लें 2 ऑगस्टाक सिद्धेश नाईक जे आदले अध्यक्ष तांणी रेजिग्नेशन टेंडर केल्लें आनी प्रोसिजर इमिजिएटली 15 दीस रावचें पडटा. आफ्टर टेंडरिंग 15 दीस रावचें पडलें. देन एक्चुअली इट वॉज फिक्स फॉर 26 मागीर ती शेड्यूल करून 2nd जालें बिकॉज सावथाचो सीईओ वॉज आउट ऑफ स्टेशन. प्रिजायडिंग ऑफिसर म्हणून तांणी कंडक्ट करपाचें आशिल्लें. सो साउथ सीईओ शंकवालकर वॉज ऑन लीव. सो मागीर ते रिशेड्यूल करून आज 2 तारखेक दवरला. ऑफिशियली अनाउन्स केलं जातं ऑफिशियली ऑन 2 सप्टेंबर. इट इज इन बोर्ड रूम GTDC. आमी कॉन्फरन्स रूम थंय इलेक्शन कंडक्ट करपाचें ठरयलां 2 तारखेक ऑफिशियल.